Daniel chapter 6. Ani मेदेकार Darius हाने 62 वर्सांचे पिरायेर राज आपल्या हातांत घेतले. दानियल शिवांच्यात खondint. डॅरियस राजान दानियालाक वयर काडलो. मंत्र्यांचे नाटकायेची येवजण. आख्ख्या राज्याचो कारभार चलोवंक दारियस राजान 120 राजपाल नेमले आनी तांचे वयर तेग महामंत्री. हांतलो एकलो डॅनियल आसलो. राजाचो हित संबंद बरे तरेन राखचे खातीर राजपालांनी ह्या तेगा महामंत्र्यांक आपले कारभाराचो हिशोब दिवचो आसलो. पूण दानियल अजापांचे बुदीन भोल्लोलो मनीस आसलो देखून तो हेर महामंत्र्यां आनी राजपालां परस इतलो अदीक उत्तम आसलो की राजा आख्ख्या राज्याचो कारभार चलोवंक दानियालाक नेमूंक येवचितालो. देखून हेर राजपाल आनी महामंत्री दानियल आपल्या कारभाराचे कायदे कसो पाळटा ताचे विशीं कसलेय तरी ताचेर आड घाराणे करचे खातीर एक निमित सोदून काडूंक प्रतीन करूंक लागले. पूण तक्रार करूंक तांकां कसलेंच कारण मेळो ना जालें, कित्याक म्हणल्यार डॅनियल इतलो प्रमाणीक मनीस आसलो की ताच्या राजकारभारांत तांकां एकूय चूक मेळो ना जाली. न्हय म्हूण कसलीच बेसार माय. ह्या मनशांनी तेदना अशें चिंतलें. ताच्या देवाच्या कायद्या विशीं ताचेर आनी कितेंय सोडून काडल्या शिवाय ह्या दानियालाचेर आड घाराणे करूंक आमकां कांयच मेळपाचें ना. म्हणटच हे महामंत्री आनी राजपाल बरोबर राजाशी गेले. तांणी ताका म्हणलें, दारियस राजा, तूं 1000 वर्सां जिवं. आमी सगळे तुज्या राज्याचो कारभार चलयताव ते महामंत्री, राजपाल, उपराजपाल आनी हेर अधिकारी आम्हा समेस्तांचें एक मत अशें जालां की राजान हो कायदो घालून अशें फर्मोन भायर काडचें. फुडल्या 30 दिसां भितर तुजे भायर महाराजा दुसऱ्या खंयच्याय देवाक व मनशाक कोणूय मागणें करीत तर ताका शिवांचे खondint उडोवचो. महाराजा ह्या दाखल्याचेर तुजी निशाणी मारून हो हुकूम रोखडोच मंजूर कर. मेदियानी आनी पारशी लोकांच्या कायद्या प्रमाणे ताचेर कांय बदलप करूंक जायना. न्हय म्हूण तो रोड करूंक जायना. तसो तो कायदो कर. सांगलेले प्रमाणे हुकूम बरोवन आसलो त्या दाखल्याचेर दारियस राजान आपली निशाणी मारली. दानियल मागणें करीत रावता. दारियस राजान दाखल्याचेर निशाणी मारली म्हूण दानियलान आयकलें तेदना तो आपल्या घरा गेलो. मोळेर आसलोल्या ताच्या कुडाचीं जनेलां जेरुजाल्या वाटेन उगडटालीं. सदां करून आयिल्लो त्या भाशेन दर दिसा 3 फावटी तो दिमेर पडून मागणें कोत्तालो आनी देवाक वखाणटालो. ते मनीस जमा जावन आयले आनी दानियल प्रार्थना कोत्तालो आनी देवाक विनयतालो तो तांकां मेळ्ळो. उपरांत राजाशी वचून तांणी ताका रायल हुकुमाचो उगडास केलो. ताणें म्हणलें, महाराजा, 30 दीस तुजे भायर खंयच्याच देवाक व मनशाक कोणेंच मागणें करचें न्हय म्हूण आनी अशें कोत्तल्याक शिवांचे खondint उडोवचो म्हूण निशाणी करून तुवें हुकूम घालूंक नाय? राजान जबाब दिलो, घेतलोलो निर्णय चालू आसा. मेदियानी आनी पारशी लोकांच्या कायद्या प्रमाणे तो काडूंक जायना. तेन्ना तांणी राजाक म्हणलें, महाराजा, जुडेयांतल्या निर्वासितां मदलो दानियल तुजी आनी तुवें निशाणी केल्ल्या हुकुमाची बेपर्वा कोत्ता. दिसाक 3 फावटी तो मागणें कोत्ता. हें आयकून राजा एकदम खोंतवलो आनी ताणें दानियलाक सोदूंक येवजिलें. कसलीय तरी मांडणी येवजून काडून
दारीर पडोसोर ताणें आपली तकली झरोयली. पूण ते मनीस राजाचेर बोल्ड करीत रावले. ते म्हणटाले, महाराजा, मेदियानी आनी पारशी लोकांच्या कायद्या प्रमाणे एक पावट राजान हुकूम वो कायदो परगट करतोच तो आनीक बदलूंक जायना म्हूण उगडासतर. दानियलाक शिवांचे खोंडींत उडयतात. तेन्ना राजान दानियलाक धरून शिवांचे खोंडींत उडोवंक फरमायलें. राजान दानियलाक म्हणलें, ज्या देवाची सेवा इतल्या विस्वाशीपणान तुवें केल्याय तोच देव तुका सडोयतलो. तेदना एक फातर हाडली आनी खोंडाच्या दारार ओडली आनी आपल्या सरदारांचो शिक्को मारून राजान तें दार बंद केलें. हे पोरी दानियला विशीं घेतलेलो निर्णय आनीक बदलूंक जावचो नासलो. राजा आपल्या राजमालांत पोत्तलो आनी उपास करून ताणें 3 रात सारली. आनी खंयच्याय आपले up-potinik आपणाशी घेवंक तो कबूल जालो ना आनी ताका बिलकूल न्हीद पडूंक ना. भोव सकाळीं फांट्यार राजा उठलो आनी ताकटीन शिवाचे खोंडीशी गेलो. थंय पावतोच दुखेस्त ताळ्यान ताणें दानियलाक उलो मारलो. दानियल, जिव्या देवाच्या सेवका, इतल्या विस्वाशीपणान तूं सेवा कोत्ताय त्या देवा कडेन तुका शिवाच्या चोपक्यांतलो सोडूंक घडलां म्हूण? दानियलान जबाब दिलो, महाराजा, 1000 वर्सां तूं जियो. म्हज्या देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी ताणें शिवांची धाडां बंद केलीं आनी तांणी म्हाका कांयच वायट करूंक ना. कित्याक ताचे मुखार हांव निरअपराधी आनी हांवें तुका महाराजा कसलेंच वायट करूंक ना. राजा एकदम खुशाल जालो आनी दानियलाक एक खोंडींतलो भायर काडूंक ताणें फरमायलें. दानियलाक खोंडींतलो भायर काडलो आनी ताका कांयच वायट जावंक ना म्हूण सगल्यांनी पळयलें, कित्याक ताणें आपल्या देवाचेर विस्वास दवरलो. दानियलाचेर आरोप घाल्लो तांकां राजान आपोवंक धाडले आनी तांकां तांच्या बायलांक आनी भुरग्यांक ते खोंडींत उडयलीं. 3 खोंडयेचे खोरीक पावचे आदींच शिवांनी तांकां धरलीं आनी तांच्या हाडांचे कुडक्यान कुडके केले. राजा आपलो भावार्थ उचारता. डॅरियस राजान पृथ्वीचेर जियेतल्या सगळ्या राष्ट्रांच्या मनशांक, परजांक आनी सगळ्यो भासो उलयतल्या लोकांक अशें बरयलें. सुभां शांती तुमकां. हो म्हजो हुकूम. आख्ख्या म्हज्या राज्यांत सगल्यांनी दानियलाच्या देवा मुखार भिरांतीन कांपचें, कित्याक ताचो जिवो देव तो सदांकाल जियेता. ताच्या राज्याचें केन्नाच निसणटोन जावचें ना आनी ताची राजवटकी तगतली सदां सर्वदां. तो तारण दिता, सुटका दिता, अंतराळार आनी पृथ्वीमेर तो आजापां आनी विजमितां कोत्ता. शिवांच्या चोपक्यांतलो ताणें दानियलाक सोडयलो. डॅरियस आनी पेर्सियेचो सायरस ह्या राजांचे राजवटकेंत हो दानियल सूख संतोषान जियेलो. देवाचें उतर Daniel chapter 6 verse 6.22.